25 ऑगस्टाक खासा कोर्टान भ्रष्टाचाराचे केसीत तेन्नाचो वीज मंत्री आनी आतांचो येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होक निर्दोश थारायल्लो मेळटा ते म्हायती प्रमाण 1996त 2 चुकीची नोटिफिकेशनां काडून भ्रष्टाचार केला म्हूण आरोप कॅबिनेट निर्णय घेवचे पयलीं कांय उद्देगीक आस्थापनांक वीज दरवाडीक 25% सवलत दिल्ली म्हूण केस सुमार 4032 कोटींचे लुकसाण म्हूण मनोहर पर्रीकारान गुन्यांव फाट्याकडेन कागाळ केल्ली. ते प्रकरणांतल्यान ताका खासा कोर्टान निर्दोश मुक्त थारायल्लो. फाटल्या 25 वर्सांत 100रांतले वट्ट 25 साक्षीदारांक मरण आयले. तातूंत कांय म्हत्वाचे साक्षीदार आशिल्ले. ताका लागून आरोप सिद्ध करप कठीण. ह्या निर्दोश मुक्तीच्या अर्दीक आव्हान दिवंक कांयच जावचें ना अशें सरकारी वकिलांचें म्हणणें आशिल्लें. 11 फेब्रुवारीक खासा न्यायालयान येणावळ मंत्री बाबूस मोन्सेराताक कथीत बलात्काराचे केसींतल्यान निर्दोश मुक्त थारायला. मे 2016त बायला पुलिसांकडेन बाबूशा आड कागाळ नोंद जाल्ली. पीडित चलयेन बाबूशा आड फटीचे आरोप केले म्हूण त्या चलयेन कोर्टांत स्वता सांगलां. आतां तें प्रकरण हायकोर्टांत व्हरप योग्य न्ही असो सरकारी वकिलांनी सल्लो दिला. सरकारी वकिलांनी तांचें म्हणणें संबंदीत चवकशे अधिकाऱ्यांकडेन धाडिल्लें. वकिलांच्या निर्णयाकय पुलीसय सहमत जाल्यात. मुक्ततेक आव्हान दिवचें न्हय म्हूण थारलें. केसी बंद जावपाचे वाटेर. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.